प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 2 वोड 22 ते 35 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 verses 22 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराच्या सुमूर्तीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो ना जाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समर्पूंक बाळकाक जेरुसाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमायोव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनयाक शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. फर्जांक उजवाडाय तो थारोनीक प्रकाश, तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियोवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक गुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोर्सात तुजे काळीज आसपास विटतली. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजूक देव मंदिरान भेटयतात. ताजो पाय जुझे, ताजी आवय मोरी बाळका जेजूक घेवन आतां देव मंदिरान वेतात. कित्याक मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे जो कुसव्यांतल्यान पयलो कुसवो उक्तो जातालो आनी जो पयलो पूत म्हणटा ते भाशेन जोन जातालो ताका सोरेस्पराच्या सुमूर्ती प्रमाणे ताका भेटोवंक जाय आसलो. आनी आतां जेजू जावन आसा पयलो पूत. ताका आतां मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे मोरी आनी जुझे ताका देव मंदिरान भेटयता. आनी भाव भयणींनो, कितें घडटा थंयसर जेन्ना ती भेटयतात? एक प्रमाणीक आनी भाग्यवंत मनीस, ताचें नांव जावन आसा सिमियोन, तो थंयसर येता. पूण तो येता म्हणजे तो आपल्या खोशेन येना. ताका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें की तो मरच्या आदीं तो सोरेस्पराक आपल्या दोळ्यांनी पळयतलो. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, ताका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें ह्या मनशाक, सिमियोनाक, भाग्यवंत मनीस तो, की तो मरच्या आदीं तो आपल्या दोळ्यांनी सोरेस्पराक पळयतलो. आनी जेन्ना जेजूक मोरी आनी जुझे भेटोवपाक देव मंदिरान येतात त्याच वेळार सिमियोन थंयसर आसता. तो ताचे दोळे जेजूचेर पडटा आनी तो म्हणटा 19 वडीन, आयकात बरे भाशेन कितें म्हणटा तो 19 वडीन. तो म्हणटा, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया
शांतीन आतां वचूंक दिताय. तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक गाय भाव भयणीनो, सिमियोन आतां म्हातारो जाल्लो, पूण ताची खोशी आसली. ताका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें तो मरच्या आदीं तो सोमयांक पळयतलो, तो बाळका जेजूक पळयतलो, तो सर्वंडराक पळयतलो. आनी आतां तो जेन्ना जेजूक पळयता तो आतां हें देवाक मागणें करता, म्हणटा तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. तो आतां जाणो आसलो की ताणें जें पवित्र आत्म्यान सांगलेलें ताका, बरो मनीस तो, जें ताका देवान सांगलेलें करपाक आपल्या ह्या संवसारान ताणें सगळें केल्लें. पूण ताका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें तूं एक दीस सोम्यांक पळयतलोय, तो सर्वंडराक पळयतलोय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना सिमियोन जेजूक पळयता आतां तो खोशेन म्हणटा दोनया शांतीन आतां म्हाका वचूंक दिताय. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शेवटतमान आयकता, ह्या शेवटतमानाचेर आमी नियाळ करता, आमकां आयज 2000 वर्सां जावन कसली शिकवण मेळटा, कसली शिकवण मेळटा भाव भयणीनो. आमी आयकतले देवाचें उतर, आमी सद्दां आयकता देवाचें उतर, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, पूण आमच्या जिवितांत कसलो बदलाव जाता, कसलें चिंतप आमचें बदलना, कसलीं आमचीं उतरां बदलल्या, कसले आमची कोन्यो बदलल्या. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, आमी खरेंच जेजूचेर बाबार दवरता जाल्यार, आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्या आतां जेजूचेर बाबार धरून ताच्या रक्ता वरवीं आमी आतां नितोड जाल्या. आनी आतां सोर जाला आमचें घर. आमी सासणाच्या सासणांक स्वर्गार रावपाचीं आसा, पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा देवान आमकां काम दिलां. देवान आमकां कसलें काम दिलां? आमी फकत उठ्ठा, जेवता, खाता, न्हिदता आनी आमचे दीस अहेच वेतात काय? और आमी खरेंच जें आमकां देवान सांगलां ताच्या उतरा वरवीं आमी ह्यो कोन्यो कोत्ता. आयज भाव भयणीनो, आमी आयकता सिमियोनाची खबर. तो म्हणटा बाबा, हांव आतां तयार आसां ह्या संवसारांतलो वचपाक, कित्याक तुवें जें म्हाका सांगलेलें तें तुवें करून हाडलें आनी म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका ह्या सर्वंडराक पळोवपाक दिलोय. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी कितें चिंतता, आमी कसल्यो चिंतना चिंतता. ही बरी खबर आमी जियेता काय? देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता काय? ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगपाक आमी तयार आसा काय? आमच्या घरान कितें आमची भुरगीं बरी कितें पास जालीं, वा कितें ती लंडनाक पावलीं, वा गालपाक पावलीं, ताका सर्वीस मेळोन ती बोटीचेर, वा काजार जालीं, आमी कितें आमकां बरें जालें जाल्यार आमी सगळे आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक सगळ्यांक आमी सांगता. आनी आतां वॉट्सॅप आसा, फेसबूक आसा, ट्विटर आसा, हे सगळे इंटरनेट आसा, आमी ईमेल धाडटा, सगळ्यांक आमी बरी खबर सांगता. पूण जेजूची बरी खबर की ह्यो सर्वंडार येयलो ह्या संवसारान, आमकां सुटका दिली, आमचे पासत मेलो, आमकां स्वर्ग उक्तो केलो, आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं, ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता काय? ही जावन आसा व्हडली की बरी खबर. आतां नातालांची परब जाली 25 तारीख, पूण आमी नातालाच्या दिसा आजुनूय आसा. आनी नातालां म्हणजे देव घरा ना. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता आमी घरा ना, कित्याक स्वर्ग आमचो जावन आसा आमचें घर. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नियाळ करता आमी संवसारान आसा, आमी घरा अजून पावूंक ना. आमचें घर कितें? आमी खंयच्या गांवांत रावता, खंयच्या फ्लॅटान रावता, खंयच्या बांगलोन रावता, हें आमी सजमत आमचें घर. पूण आमी हांगा ह्या संवसारान सासणाच्या सासणांक जियोंक येवंक ना. आमचें घर जावन आसा स्वर्ग. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा जेजू भाशेन, आमी सिमियोना भाशेन आमी सगळें काम करुया जें देवान आमकां सांगलां ताच्या उतरा प्रमाणे. एक एकल्याक आमकां जो आमी जेजूचेर बाबार दवरता, आमकां देवान काम दिलां, आमकां ते विचून काडल्यात जेजू वरवीं. आनी आतां पवित्र आत्म्याक उदेशी देवाचें उतर घेवन आमी आमचें काम करुया जें देवान आमकां दिलां तें. जेन्ना आमी तें काम काबार करतले भाव भयणीनो, तेन्ना आमकां आस आसतली स्वर्गार वचपाक. आमी म्हणटले सिमियोना भाशेन, आतां बापा हांव तयार आसां, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता
पवित्र आत्म्या उदेशीन चलता, जे आमकां देवान सांगलां तें आमी करता, तेन्नाच की आमच्यान म्हणूंक जाता शांतीन आतां म्हाका दुनिया वचूंक दिताय. नातर आमी केन्नाच शांती आसची ना, ह्या संवसारान आसची ना, आनी सासणाच्या सासणाक आमकां शांती आसची ना, कित्याक आमी स्वर्गार पावची ना. पूण आयज आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावुया, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोया, आमची चिंतना, आमची उतरां, आमच्यो कन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी करुया. आनी खरेंच हें देवाचें जिवीत, हें शांतीचें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवन एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार देवा फुडल्यान मेवपाक आमी तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेसूची कृपा, आमच्या सगळ्यांच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.